आणि सीएमांचे लेटर बदल अपील केला की डिक्लेअर डिस्टन्स ऑफ 1 किलोमीटर ESG अँड ESG म्हटल्यार एन्व्हायरमेंटली सेन्सिटिव्ह झोन जो आमचो बाउंड्रीसून कळत तुका न्ही 1 किलोमीटर जी एरिया जी आसा ती वेस्टर्न घाटा कडेन ती का ESGान हे करपाची म्हणजे एन्व्हायरमेंटली सेन्सिटिव्ह झोन हो एक करूंक जाय आसलो करपाक जाय. आणि दुसरो म्हणजे जे कितें हडल्स आसा कर्नाटक गव्हर्नमेंट तुमकां त्रास करता धरण मारपा खातीर ती वॉटर पॉलिसी जी आसा न्ही ती वॉटर पॉलिसी बीन तेणें हे करपाची वॉटर डिक्लेअर करपाची. ESG जे आसा एन्व्हायरमेंटली सेन्सिटिव्ह झोन जे आसा तो जालो न्ही जाल्यार कर्नाटकाक हडल्स जातले आनी ताका ते बांदपाक मेळचे ना कशें धरण बीन बांदपाक मेळचे ना. हे हांवें तांकां लेटर बरयलां चीफ मिनिस्टराक आनी प्रायम मिनिस्टराक हांवें लेटर बरयलां की आनी अपीलूय केला ताका की ताका सांगला की आमकां जे ड्रिंकींग वॉटर जे आसा ती आमकां फक्त म्हादई कडसून मेळटा आणि कर्नाटका व्हडली स्टेट असल्या कारणान ताचे मेजर 20 रिवर्स आसा आणि 100 मायनर रिवर्स आसा हे तेंचे आसा आणि आमकां फक्त एकूच म्हादई ड्रिंकींग वॉटर आमकां मेळटा. आणि जर म्हादई जर रिवर आमकां जर फाल्यां सकाळी बंद जाली जाल्यार आमची हालत आणि एन्व्हायरमेंट जे कितें आसा ते नाश जातले. त्याच्या खातीर खरें म्हटल्यार म्हादईची विशय हा पॉलिटिक्स न करता ही म्हादई आमची आमकांच दिवंक जाय गोंयकारांक दिवंक जाय. आणि तशेंच हांवें अपील केला सगळ्या गोंयकारांक की सांगला की हांवें जर चीफ मिनिस्टराक बरयला प्रायम मिनिस्टराक बरयला आतां ही शेवट गांधीगिरी आनी कांयच करूंक शकना. त्या खातीर 15 लाख लोकांनी उठपाचें आणि प्रायम मिनिस्टराक पत्र करपाचें किंवा म्हादई खातीर आमकां आवाज उखलपाचो. आणि फक्त एकूच काम सांगता हांव गोंयकारांक की तुमी एक पत्र बरया जे आयज निर्मला सावंत आणि राजन केरकर 30 वर्सां जाली झगडटा 25-30 वर्सां जाली झगडटा तांकां खंय तरी आमकां मातसो तांकां हेल्प करूंक मेळटलो. आणि फक्त एकूच कारण म्हणजे आमची म्हादई आमकां जाय ह्या कारणा खातीर तुमी सगळ्यांनी उठोवन एक पत्र करपाचें प्रायम मिनिस्टर जे करून प्रायम मिनिस्टर कळोनी की बाबा ही खरो सेन्सिटिव्ह प्रॉब्लेम आसा आमचो गोंयकारांचो आणि जर म्हादई ना जाल्यार आमी गोंय आमचें सोंपतले. त्या खातीर आमी हें पत्र करपाक जरूरत आसा.